सोड तोड आनी बोगसणेच्या स्पिरितान जियोंक आनी कुटुंबा जिविताचेर येवची सर अनवरां एकवटान फूड करूंक आमकां कृपा दी म्हणून या मिसा वेळी मागया. सालोरेसाच्या मानाक भेटोवच्या या पवित्र मिसाच्या बलिदानाचो प्रधान याजक मानादिक बाप मॅक्सिम डिसोजा हांकां आमी मोगाचो स्वागत मागता. पेर्नाल फिरगेचो गायन पंगड या मिसा वेळी गायन करूंक आमकां कुमोग करता. मिसाची सर कांतारां कडतिलेंत आसात. आतां आमी सर उबे रावन प्रवेश गीत गावया. पान संको 3. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समया जिसू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सौवे आसो. जिसू ख्रिस्त तई मोगाळ भावा भयणीनो सालो रेसा मुखांत्र देवान आमच्या जिणयेंत केल्ल्या सर्व बरेपणाक अर्गां दिवं तसो आदार मागोवंक आमचे वयर आनी आमच्या कुटुंबाच्या सर्व सांद्यांची तेसावा आनीक इरादे देवाक भेटोवन दिवंक आयच्या दिसा हांगासर आमी जमल्या. ह्या संदर्भार प्रत्येक रितीन आमच्या कुटुंबा पासत आमी मागया. हर एक क्रिस्ती कुटुंब दैवीक कुटुंबाची प्रतिरुपां म्हणलो संदेश घेवन आयचो नियाळ आमी करता आसतना आमचे कुटुंबांतल्या सांद्यांक भुरग्यांक आनी पिडेस भाव भयणीक सालो रेसा मुखांत्र देवाक आमी भेटोवन दिवया. भाग्यवंत आनीक क्रिस्ताची मौल्या आटापचे कुटुंबा जिवीत जियोवंक देव आमकां फावो करून दी म्हणून आयच्या दिसा विशेष रितीन आमी मागया. जायते फावटी आमच्या कुटुंबाची जबाबदारी आवय सावन बापूय सावन कुटुंबाचो सांदोश जावन करूंक आमी चलवल्या. त्या खातीर बोगसाणे आमी मागया, पातकांचे आमी दूख धरया आनी ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानाक आमकांच आमी आयती करया. सांगात आमी मागया. हांव पातकी सर पदवेदारा देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदां संवकार मेरेन
सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोवंक. प्रार्थुया. बापा, तुझ्या मोगाच्या उज्यान पेटोवन भाग्यवंत लोरेस दुर्बळ्यांचे सेवेंत विश्वासी रावून आनी रक्त साक्षांचे कस मरण सोसून महिमेवन जावंक पावलो. ताच्या मोगा सारको दुर्बळ्यांचो मोग आमच्या काळजांनी वाडय आनी ताच्या पावलांनी चलोवंक आमकां बळ दी. हे आमी मागता आमच्या सुमिया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो करो देव तुझे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासभर चलयता सासनाच्या ससनाक. धर्मदूतांची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. बंदिसळीच्या अधिकारान उजवाड अडयलो आनी भितर धांवन तरतरोवन पावलूच्या आनी सिलासाच्या पांयांक पडलो. उपरांत तांकां भायर आपोवन हाडन तांच्या लागीं ताणें विचारलें, मानेस्तनो बाचाव जायचे जाल्यार हांवें कितें करी जाय? तांणी म्हळें, सोम्या जेजूचेर बाबार्थ दवर, तो वेळा तूं बचाव जातलोय, तुजें घराणें बचाव जातलें. उपरांत तांकां आनी तांच्या
घरच्या सोमेस्तांक तांणी देवाचें उतर परगट केलें. त्या रातींच्या वेळारच अधिकाऱ्यान तांकां व्हरून तांच्या मारांचे गाय धुले आनी ताणें आनी तांच्या सगळ्या घराण्यान पवित्र स्नान घेतलें. उपरांत पावलोक आनी सिलासाक आपल्या बिडाराक व्हरून ताणें जेवण वाडलें. आपणाक लाभुल्ल्या देवाच्या भावार्था खातीर तो आनी ताजें कुटुंब संतोशान भरलें. देवाचें उतर हें. विश्वासीपणाची बुन्याद सरकार तुवें घालून दवरल्या. तुजी दया सर्वेस्परा सदां काल गायन आनी वाखणटलो. उत्सवेचो भोवमान अनभोग आसलेली परसा करीस बाकी. तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडान ती चलता सर्वेस्परा. सदांच तुझ्या नांवांतय ती आनंद भोगता. तुझ्या नितीवंतपणांत वसतले ताचे सुबाम पोन. तुझी दया सर्वेस्परा सदां काल गायन आनी वाखणटलो. तुंस्ताची वडवीक तुंस्ताचें बळ. तुज्याच दयेन बुकन धरता आमच्या जैताचे कोम. करेन्स सर्वेस्पोर आमच्या रक्षणाचें डाल. इस्रायेलाचो पवित्र देव कोरोस आमचो राजा. तुजी दया सर्वेस्पोरा सदां काल गायन आनी वाखणटलो. तुजी दया सर्वेस्पोरा सदां काल गायन आनी वाखणटलो. Sangkoso. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
तुमचे सोवे आसू तुझे सोवे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या वर्सान वरस जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुसलमाक वेताली. जेजू 12 वर्सांचो आसता हरसनचे बरीच ती परबेक गेली. परबेचे दिसा काबार जावन ती फाटी परततना भुरगो जेजू जेरुसलमांतूच रावलो. हे ताची माय बाप नेणा जाली. तो पैणारांच्या पंगडांत आसतलो म्हूण लेखून एक दिसाची वाट चलोवन ती फाटी आयली. उपरांत ताणी आपल्या सैर्या आनी वळखीच्या मदें सोदलो, पूण तो तांकां मेळ्ळो ना देखून ताका सोदीत ती जेरुसलमाक फाटी गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोणदारा मदें बसून तांचे आयकून तांकां तो सवाल घालन आसलो आनी ताची सवालां जापी आयकले समेस्त ताचे जाणटीकायेक विजमीस जाले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप आजाप जाली. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलाय? तुजो बाप आनी हांव व्हडा खंती दुकान तुका सोदून आसले हांव. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदूंक पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरांत आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यात. ताणें उलयल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांचे सांगाता नजरेताक फाटी आयलो. तांकां तो काल जावन जियेलो. पूण ताची मातेन ह्यो स संगती आपल्या अंतस्कनांत जागोवन दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता सालो रेसातय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, थोड्या तेंपा पयलें हांव एका घराच्या नव्या घराच्या आशिर्वाचनाक गेल्लो. तें घर उक्तावण करून त्या घराचें आशिर्वचन करूंक आसलें. बोबा बापायचें घर मजबूत बांदप सोबीत विन्यास करून तें घर बांदलें. 2 माळयांच्या ह्या घरांत 4 कुडां आसलीं आनी पळयलेलीं सगळीं आतुरायेन हें घर बरें जालां, मजबूत जालां, सोबीत आसा, सोबीत येवजण करून बांदलां असले उद्गार तें घर आशिर्वचन केल्या उपरांत आयकूंक मेळ्ळें. त्या दिसाचें आशिर्वचन जालें. हांव फाटीं गेलो. थोड्या तेंपा उपरांत त्या घरचो येजमानी म्हाका मेळोंक आयलो, घरकार. आनी त्या वेळार हांवें ताका सांगलें, बोवापुरबायेचें घर तुजें, बोवापुरबायेचें विन्यास करून हें घर तुवें बांदलाय, निसायकी तूं भागी मनीस. आनी ह्या संदर्भार तो मानेस्त म्हणालो, वय फादर, घर बरें आसा, हांव तें वोपता, पूण ह्या घरांत म्हाका समाधान ना. घरांत जायते तक्रार आसात. भुरग्यां थंय साल समकन सरकी ना, तांचे थंय जायते समस्या आसात. ह्या वरवीं म्हजी मौत इवेरार जाल्या आनी रातचें म्हाका सारकें न्हीद पडना. मोगाच्या भाव भयणीनो, 2 संगती हांगासर आमी उगडास दवरूंक प्रयत्न करया. एक बोवा पुरबायेचें घर बांदप आमी पळयता आनी त्या बोव आपुरबायेच्या घरांत एक कुटुंब वा एक घराणें जियोंक आसा म्हणलें आमी समजून घेवया. ह्या मानेस्ताचो अनुभव
कांय थोड्या संदर्भांनी आमचोय जाला आसूंक पुरो. आमचें घर भोव सोबीत आकर्शीत रितीन तें दिसोंक पुरो. चडाव जाण आमी आमचें घर सोबीत दिसा जाय म्हणली आमची एक आशा. आनी ह्या खातीर आमी सगळीं जायतें वावुरताव. घराक खंयचो जागो, घराचे विन्यास कशे आसूंक जाय, घराक खंयच्या कुडाक खंयचो पेंट आमी काडी जाय, शोकेस खंयच्या कडेन आसा जाय, मार्बल्स घालचे गी, ग्रानाइट्स घालचे गी, वा टायल्स घालचे गी, वा इंटिरियर डेकोरेशन कशें आसूंक जाय, हें सगळें आमी येवजण घालताव. आनी आमचें घर सोबीत आसा जाय म्हणून आमची आशा, ही आशा भोव बरी. आनी हे खातीर आमी जायते वावर करताव, त्याग करताव, सॅक्रिफायस करताव. हें सगळें बरें. पूण सांगातच मोगाळ भाव भयणीनो, आज एक सवाल आमी विचारूंक जाय. त्या सोबीत घरांत रावचें कुटुंब वा घराणें कितलें सोबीत आसा, आनी तें कुटुंब आनी तें घर सोबीत करच्या वावरांत हांव कितलें मेतेर जाता, कितलो त्याग सॅक्रिफायस करता, आनी खंयच्यो सर्व वस्तू कुटुंब सोबीत करच्या वावरांत हांव वापरता म्हणलें आमी समजून घेवया. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आज आमी उडास्त बरया. घर मात्र सोबीत आसल्यार पावना, पूण त्या घरांत रावचें कुटुंब सोबीत आसूंक जाय. ही सगळ्यांची आमची आज आशा जावं दी. आनी त्या प्रमाणे जियोंक कांय थोडे चिंतप आमी आटोवया. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आयचो वांजेल आनी आयचें वाचप आनी ह्या वर्सा दिल्लो विशय आमी नियाळ करता आसतना आमचें कुटुंब वा आमचें घराणें सोबीत करूंक आमी कितें करयेत, कितें वावर आमी करी जंय आमचें कुटुंब सोबीत करच्या खातीर. कांय थोडे संगती बायबलांतलें आरावन तुमचे मुखार हांव दवरता. खंडीत जावन ह्यो संगती आमकां आमचें घर वा आमचें कुटुंब, आमचें घराणें सोबीत करूंक आमकां कुमो करतले म्हणल्यार कांय सुद्दां भाव ना. पयल्यान पयलें मोगाळ भाव भयणीनो, आमी समजूंक जाय कुटुंब एक देवाचें येवजण. ह्या संवसारांत मनशाक संबंद जाल्ल्या संगती विशयंत देवान रचलेलें पयलें कुटुंब. उत्पत्ती ग्रंथ आमी वाचलो जाल्यार थंयसर आमकां आयकोंक मेळटा, देवान मनशाक आपणाच्याच सारक्याचो आनी स्वरुपायेचो जावन रचलो. तांकां दादलो आनीक स्त्री करून देवान रचलें आनी तांकां सांगाता हाडन देवान आशिर्वाद दिलो आनी म्हळें वाडा आनी सडा संवसार बरा. ह्यो सगळ्यो संगती आमी सांगाता घालें जाल्यार ह्यो सगळ्यो संगती कुटुंबाक संबंद जाल्ल्यो. एक दादल्यान आनी स्त्रियेन सांगाता येवन कुटुंब जिवीत प्रारंभ करचें आनी तें कुटुंबाचें जिवीत मुंदरसून व्हरचें. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, हर एक कुटुंब देवातावन येता म्हणल्यार हिसी एक साक्ष. आमचे हर एकल्याची कुटुंबां देवाच्या कुटुंबांतावन येतात म्हणलें आज आमी समजून घेवया. आनी कित्याक आमी कुटुंब सोबीत करी जाय म्हळ्यार देवानच तें घडलां, देवानच आमच्या हातान तें कुटुंब दिलां आनी देवूच आमकां आयच्या दिसा म्हणटा हें कुटुंब आमी सांबाळूंक जाय. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमचें कुटुंब रचलां देखून आनी आमी त्या कुटुंबाचे सांदे देखून देवान रचलेलें सगळें सोबीत. थंयसर हर एका दिसा जेजून देवान रचण्याच्या चरित्रेंत आमी आयकलें जाल्यार देव म्हणटा देवान रचलेलें सगळें आपणाक सोबीत दिसलें. कुटुंब रचतनाय देवान सोबीत कुटुंब रचलें आनी तें सोबीत जावन उरा जाय म्हणून देवान आमकां आज्ञा दिल्या. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, आमचें कुटुंब सोबीत करूंक आयच्या दिसा आमी वावुरया. दुसरें जावन मोगाळ भाव भयणीनो, आमचो देव कुटुंबांत जियेता. ह्या महापर्बेक आमी विसरलेलो विशय आसा क्रिस्ती कुटुंबां दैवीक कुटुंबाची प्रतिरुपां. प्रतिरूप म्हळ्यार एक ब्लू प्रिंट आसलेलें बरी. आमची कुटुंबाक ब्लू प्रिंट म्हळ्यार देवाचें कुटुंब.
देव कुटुंबान जियेता एकलो जियेना देखून आमी म्हणटा त्रिंदाद बाप पूत आनी पवित्र आत्मो हे देवाचे कुटुंब आनी ह्या देवाच्या कुटुंबांत कितें आसा समाधान आसा शांती आसा संतोष आसा घुस्पड केन्नाच ना मानस्ताप केन्नाच ना कोण वडलो कोण धाकटो तसलो विशयच ना देखून तें एक परफेक्ट कुटुंब एक संपूर्ण कुटुंब आनी तें कुटुंब आमच्या कुटुंबाक एक आदर्श कुटुंब देखून म्हाका भाव भयणीनो ह्या कुटुंबाच्या आदाराचेर आमची कुटुंबां बांदून हाडूंक देवान आमकां आज्ञा दिल्या देवी कुटुंबांची येता देखून आमी त्याच कुटुंबाचे सांदे जाल्ले वरवीं देवाचें कुटुंब कशें सोबीत आसा गी तशेंच आमची कुटुंबां सोबीत करूंक आमी प्रयत्न करया तिसरें जावन म्हाका भाव भयणीनो देव कुटुंबांत जल्माला देव कुटुंबांत जियेता मात्र न्ही देव मनशाच्या कुटुंबांत जल्माला देवाच्या कुटुंबांत आसलो मनीस मनशाच्या कुटुंबांत जल्मोवन मनशाचें कुटुंब ताणें पवित्र केला जेजू जुजेचो आनी मरियेचो पूत जावन भाग्यवंत कुटुंबांत जल्मोवन तें कुटुंब भाग्यवंत केलें आवय बापायचो पात्र कितें म्हणलें समजोवचे खातीर देव मनीस जालो आनी कुटुंबा जिवीत कशें आसा जें म्हणल्याक जेजून मनशाच्या कुटुंबांत जल्म घेतलो देखून म्हाका भाव भयणीनो देवाक एका कुटुंबाची गरज पडली न्हय दैवी कुटुंबाची मात्र मनशाच्या कुटुंबाची गरज पडली देखून त्याच कुटुंबाचे सांदे जाल्ले आमी खंडीत जावन सांगातपणान जियेत आसतना आनी त्या कुटुंबाचें महत्व आमकां समजत आसतना आमचें कुटुंब सोबीत करूंक आमी वावर येत देखून आमी कित्याक आमचें कुटुंब सोबीत करून मांडून हाडी जाय म्हणल्यार पवित्र पुस्तकच हे 3 संगती आमच्या मुखार दवरता पयलें जावन देवान कुटुंब घडला दुसरें जावन देव कुटुंबांत जियेता तिसरें जावन मनशाच्या कुटुंबांत जेजू जल्माला हाचे वांजेलाचें वाचप आमी नियाळ केलें जाल्यार जेजूच्या मरियेच्या आनी जुजेच्या कुटुंबा विशयंत आमी आयकता ह्या कुटुंबांत कस समस्या नासले म्हणून न्हय 16 वर्स जावन आमी चिंचे आसा भाग्यवंत कुटुंब म्हणलें तक्षण थंयसर सगळें सारकें आसा कितेंच समस्या नात हें सारकें न्हय भाग्यवंत कुटुंबांत जायते समस्या आसले जायती पंतावन आसली जायते कस दूख आसले हें सगळें तांणी फूड केलें आनी हेचो वांजेल आमी नियाळ केलो जाल्यार एक कुटुंब सोबीत करीचें जाल्यार आवय बापायनी भुरग्यांनी कितें करीचें म्हणलें बोबा परबायेन सांगलां तांतल्यो थोड्यो संगती मात्र हांव विंचून तुमचे मुखार दवरता पयलें आसा आयच्या वांजेलाचें वाचप आमी नियाळ केलें जाल्यार आमचें कुटुंब सोबीत करीचें जाल्यार गरजेच्यो 2 संगती थंयसर उल्लेख केल्यात एक जावन आसा मागणें आनी एक जावन आसा समर्पण जेजूक मोरी आनी जुजे देवळाक व्हरून वेतात देवळाक व्हरचें देवाची वळख दिवची मागणें करचें मागण्याचें बोड आशेवचें हें सगळें कुटुंबाक भोव गरजेचें एका आवय बापायची पयली जबाबदारी भुरग्यांकय दैवीक शिकोवन दिवची आनी हेंच मोगाळ भाव भयणीनो बाप्तिस्माच्या सक्रामेंता वेळार तुमी कान घेवची ती भास ह्या भुरग्याक ल्हान व्हड करूंक क्रिस्ती बाबार्थान ल्हान व्हड करूंक तुमी जबाबदारी घेतात गी आनी सक्कडान आमी म्हणलें आसा आमी जबाबदारी घेता आनी हेंच जबाबदारी जेजू जुजेन आनी मरियेन जेजूक तेंपलांत आपोवन व्हरच्या मुखांतर आनी त्या तेंपलांत भेटोवच्या मुखांतर पोंताक पायली देखून म्हाका भाव भयणीनो हर एका आवय बापायची पयली जबाबदारी कुटुंब सोबीत करच्या वावरांत भुरग्यांक देवाळाक आपोवन व्हरचें वा देवाचो मोग शिकोवचो मागणें शिकोवचें दैवीक दैवीक मौल्य आमी शिकोवची आनी देव बिरांत त्या भुरग्यांच्या जिणयेंत किल्लत घालची हें जावन आसा पयलें मिसांव जुजेन आनी मरियेन केल्लें दुसरें जावन मोगाळ भाव भयणीनो हेजें वांजेलां तें आयकलें जाल्यार भुरगो जेजू
आवय बापाय तावन सुकोवन वेता आनी सुकोवन वेता आसतना जुजेक आनी एक मरयेक खंत जाता एका रितीचे भेन दिसता आनी त्या दळाच त्या भुरग्याची सोदना करूंक तांणी प्रयत्न करतात त्या दळा मरयेक आनी जुजेक जेजू भायर पडला म्हूण कळलें की त्या घडये तावन आपणाच्या भुरग्यांची सोदना तांणी केली सोदून फाटीं गेली जेरुसलेमाच्या तेंपलाक गेली आनी जेजू खंयसर आसा म्हणून हेणें तेणें सोदूंक लागली मोगाळ भाव भयणीनो ही एक गरजेचो विशय कुटुंबाक संबंद जाल्लो भुरगीं कुटुंबांतावन भायर पडटा आसतना तांची सोदना करची आनी तांकां फाटीं हाडचें ही एक व्हरती जबाबदारी आधुनीक समाजींत आमी पाळूंक आसा आमची भुरगीं भायर पडची म्हळ्यार ते घर सोन वेतात म्हणून न्हय घरा आसुनूच आमची भुरगीं घरा भायर पडल्यात आसूंक पुरो वा आमच्या क्रिस्तांव धर्मांतावन तीं भायर पडल्यात आसूंक पुरो कांय थोडे फावटी अशें आमी सांगीत आधुनीक भुरगीं कशें भायर पडतात आमचें ताव जावंक पुरो ती आधुनीक माध्यमाची गुलामां जाल्यात जावंक पुरो वॉट्सॅपाची गुलामां जाल्यात जावंक पुरो इंटरनेटाचेर जायते खेळ आज येतात ब्लू व्हेल आनी काले जायते खेळ आसात आनी ह्या खेळाक भुरगीं गुलाम जावन थोडे फावटी जिवीत देसवाट केल्ली जीवघात केल्ले जायते दाखले आसात पाड आनी वायट सवयांचे गुलाम आमच्या भुरग्यांनी जावयेत देखून मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या कुटुंबांत आसुनूच आमची भुरगीं आज भायर पडयेत कांय थोडे फावटी आमची भुरगीं भायर पडल्यार आमकां तें कळीत जायना मरयेक आनी जुजेक जेजू भायर पडला म्हणून कळ्ळें आनी त्या खातीर तांची सोदना केली कांय थोडे फावटी आमची भुरगीं असल्या संगतींत मेतेर जालीं जाल्यार आमकां ती भायर पडल्यात म्हणून कळना भायल्यान पळयतना सगळें सारकें दिसता ती आमच्या संगात आसतात उलयतात पूण भितरल्यान कितें जाता म्हणलें कोणायकी कळीत ना आनी सगळें जाल्ल्या उपरांताच्या उपरांत आमकां कळटा आनी त्या संदर्भार भुरग्यांक फाटीं हाडूंक सोदना करूंक कस देखून म्हाका भाव भयणीनो जुजेन आनी मरयेन जेजू भायर पडटा आसतना सोदना करून फाटीं हाडलेलें बरी आमी आमच्या भुरग्यांची इल्लीशी सोदना करी जाय आमची भुरगीं खंय वेतात कोणा लागीं उलयतात कितें ती करतात खंयच्या जाग्यार ती वेतात कसल्या वयवाटांत ती आसात आनी कसले तांचे उलोवणे वॉट्सॅपाचेर कितें करतात ती पळोवंक कस पूण जाल्यार ही आवय बापायक जबाबदारी खूब आसा देखून म्हाका भाव भयणीनो हे इल्लेशें आमी समजून घेतलें जाल्यार खंडीत जावन आमची कुटुंबां सोबीत करच्या वावरांत आवय बापायनी पाळी जाय जाल्ली जबाबदारी खंडीत जावन ती सार्थक जातली आनी आमची कुटुंबां सोबीत जातली तिसरें जावन मोगाळ भाव भयणीनो हाच्या वांजेलांत आमी आयकुचें मरयेन आनी जुजेन भुरग्याक सवाल केले ती सोदून गेली मात्र न्ही जेजूक तांणी सवाल केले पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें सवाल करचें क्वेश्चनींग हें भोव गरजेची आनी एक संगत कुटुंबाक लक्ती जाल्ली मोगाळ भाव भयणीनो आज कुटुंबांत भुरग्यांक सवाल करचें धैर्य जायत्या आवय बापायक ना खंडीत जावन भुरग्यांक आमी सवाल करी जाय सवाल केल्यार मात्र आमकां तांचे विशयी कळीत जाता तशें केल्यार मात्र आमची भुरग्यांची परिस्थिती आमकां समजता देखून म्हाका भाव भयणीनो आमच्या भुरग्यांक सवाल करूंक आमी भियेवचें नाका बेस्तांवच्या रुपार तांकां सवाल करीचे म्हणून ना मोगान तांकां सवालां विचारयेत आनी तांकां समजोवचे बरी आमी सवालां विचारयेत आनी तांच्या जिणयेंत आमी मेतेर जावयेत देखून म्हाका भाव भयणीनो जुजेन आनी मरयेन जेजूक सवाल केल्ले बरी आमी थोड्या संदर्भान भुरग्यांक सवालां करूंक आवय बापायचें इल्लें भें आसूंक आनी त्या दळा मात्र भुरगीं सारक्या वाटेक येतात म्हणलें आमी समजून घेवया आनी हें पयलें जावन आवय बापायनी करी जाय दुसऱ्यांनी करूंक इल्लेशें कस देखून आमचें कुटुंब सोबीत करच्या वावरांत खंडीत जावन एक मागणी आनी समर्पण दुसरें जावन भुरगीं सुकोवन वेतना तांची सोदना करची तिसरें जावन भुरग्यांक सवाल करचे हें भाग्यवंत कुटुंबान जुजेन आनी मरयेन केलें आनी देखून कुटुंब भाग्यवंत जावन उरलें जर तर ह्यो संगती आमी करता जाल्यार खंडीत जावन आमचें कुटुंब सोबीत उरतलें आनीक सोबीत करच्या वावरांत आमकां वावर करूंक साध्य जातलें निमाणें जावन म्हाका भाव भयणीनो सांत पावल कोलोसेकारांक बरयल्या पत्रांत अध्याय 3 ओळ 12 अशें आमकां म्हणटा देवान आमकां सोबीत कुटुंबांत विंचून काडला
देवान आमकां हर एकल्यांक सोबीत कुटुंबांत विंचून काडला आनी ह्या सोबीत कुटुंबा जिवीत सोबीत करूंक वावूर करूंक आमकां दिला. देखून म्हाका भाव भयणीनो, आमच्या घराक बरो दारवाटो, शोकेस, पेंट, सिलींग, लायटींग, फ्लोरींग हें सगळें कशें जाय पडटा गी, तशेंच आमच्या क्रिस्ती घराक वा कुटुंब म्हणल्या त्या बांदपाक बोवा परबायच्यो संगती जायचे म्हणून सांब पावल आमकां सांगता. आनी त्यो जावन आसात कणवळाय, मोवाळाय, सोंसणिकाय, बोगसाणें आनी मोग. देखून म्हाका भाव भयणीनो, आमच्या घराचे वा आमच्या कुटुंबाचे, आमच्या घराण्याचे दारवाटो बोगसाणें जावं दी. बोगसाणें म्हणलो दारवाटो आमच्या घराण्याक आसूं दी. सोंसणिकाय म्हणलें लायटींग आमच्या घरांत परजळों दी. मोग म्हणली आल्तार सदांच आमच्या कुटुंबांत ती परजळों दी. मोवाळाय म्हणलें रांदपाचें कूड आमी केदाळाय आयते करून दवरया, त्या दाळा आमच्या आत्म्याची भूक थांबतली. आनी कणवळाय म्हणलो पेंट आमच्या घराण्याक कुटुंबा जिवितान सदांच तो परजळों दी, त्या दाळा आमचें कुटुंब सोबीत जातलें. देखून म्हाका भाव भयणीनो, आज आमचें घर वा आज आमचें घराणें सोबीत करच्या ह्या वावरांत ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटेली जावन सालोरेस असो आदार मागूंक आनी देवाक आमची तेसावां आनी इरादे भेटोवंक आमी हांगासर आयल्या आसता आमी सारो लोरेसा लागीं मागया. आमचे सगळ्यांचें कुटुंब ताच्या पवित्र तळार हांगासर समर्पण दिता आसतना आमचें कुटुंब सोबीत करूंक हांगासर उल्लेख केल्ल्यो थोड्यो संगती आमच्या जिणयेंत रुता करूंक आमी प्रयत्न करया. देखून आज आमचें कुटुंब सोबीत करच्या ह्या वावरांत सोंसणिकाय, मोगाचो शेगून, त्यागाचो शेगून, समाधानाचो शेगून आनीक चड परजळों दी. आमचें सोबीत घर आसलेलें मुखल्या दिसांनी सोबीत घर जावन सोबीत एक कुटुंब जावन थंयसर वाडों दी आनी आमकां थंयसर शांती समाधानान जियोंक आमकां देव फावो करूं दी म्हूण आमी मागया. मजबूत बांदप सोबीत घर आसून त्या घरांत रावचें कुटुंब मेळ्ळें जालें जाल्यार त्या घरा भितर आसलें घराणें पाड जालें जाल्यार कितेंच फायदो ना. देखून आज आमचें कुटुंब परत देवाक आमी समर्पण दिवया. सालोरेस खंडीत जावन अजापांगार आमच्या कुटुंबांत अजापा करतलो. आमचें घर सोबीत करच्या वावरांत तो अजाप करतलो म्हणल्यार कांयच दुबाव ना, पूण पयलें मेट आमी काडूंक जाय. त्या सोबीत करच्या वावरांत आमी कितें सांगलेलें आसा थोड्यो दैवीक मौल्या आमी आमच्या कुटुंबांत जियोंक प्रयत्न करया. आनी त्या दाडा सालोरेस आमचे बराबर आमच्या कुटुंबांत अजाप करतलो आनी आमकां समाधानाचें कुटुंब जियोंक देव कुमो करतलो. एक घडी भोवन आमच्या भुरग्यां पासत, प्रायवंतां पासत, कुटुंबाच्या हर एका सांद्या पासत मागून जेजू लागीं आमच्या कुटुंबाक समर्पण दिवया. मोगाचें, त्यागाचें, समाधानाचें सोबीत कुटुंब बांदून हाडूंक जियोंक तो सालोरेस आमकां आदार दिवं दी. बापाचें आनी पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नांवी आमेन. उबे रावया. आमच्या कुटुंबा खातीर मागूंक हांगासर आमी सोंपल्या वाजता सर आमची तेसावां इरादे बापा मुखार आमी दवरया आनी आमच्या कुटुंबा पासून प्रत्येक रितीन आमी मागया. तुमची जाप. बापा आमचे मागणें आयक. बापा आमचे मागणें आयक. मोगाळा बापा, पवित्र सभेच्या सर मुखेल्यांनी जेजू सारकें जावन सर धर्म आनी जाती कातीच्या लोकां मदें आदर्श जावन जियोंक, पवित्र सभा म्हणलें कुटुंब एकवटीत सांबाळूंक आनी कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर सदांच वावरूंक जाय आसचे कृपेन बर म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणें आयक. आमच्या राजकीय तशेंच सामाजीक मुखेल्यांनी लोकांच्या अभिवृद्धी खातीर वावरूंक सर कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर फावो ती कार्यक्रमां मांडून हाड ती जारी करूंक आनी समाजेंत आमी सर भाव भयणी म्हूण वळखून घेवचें तसलें वातावरण रुपीत करूंक
तांकां प्रेरण दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. आमची कुटुंबां तुवें आमकां दिल्लें देणें म्हूण वळखून आमच्या मलगड्यांनी त्याग कर. बावडतान बांदून हाडिल्ल्या आमच्या कुटुंबांनी तांणी शिकयल्लो बावड आनी नैतीक मोलां जियोंक जाय अशी कृपा आमकां लाभय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. जाग्या खातीर वाटे खातीर झगडी मनस्ताप आनी कोर्ट केजी आसून ना समाधानाचें जिवन सरच्या सर कुटुंबा पासत मागता हांव. सर्वांनी राजी संदानाक पयलो जागो दिवन कुटुंबा माया मोगाची आनी बोगसण्याची हातेरां जायशे करूंक प्रेरण दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. लग्न सक्रमेंत स्विकार केल्ल्या सर्व जोड्यांनी लग्न जिविताचें महत्व आनी गन उखलोवन धरून पती पत्नीन एकामेका सोडदोड कर बोगसून जियोंक जाय अशी सुस्निकाय आनी कृपा दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. हेर धर्माच्या लोकां मदें जियोवच्या सर आमच्या क्रिस्ती कुटुंबाक तुका समर्पिता हांव. आमी सांगाता मेळोवन करच्या सर्व कामांचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आमी केवल सामाजीक कार्यांक सीमीत जायनासता राजकीय शेतांती फुडें येवन देखीवन मुखेली जावच्याक जाय अशी कृपा दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे ऐक. एक घडीभर माऊनपणी आमच्या कुटुंबा पासत प्रत्येक रितीन आमच्या भुरग्यां पासत आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा सुबीत कुटुंब तुवें आमकां फोव केल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ह्या सुबीत कुटुंबाचे संदेशावन आमची जबाबदारी आनी बऱ्या रितीन करूंक कुटुंबाची सबाय आनी सोडूंक आनी पवित्र आनी भाग्यवंत कुटुंबाचें जिवीत जियोंक तूं आमकां फोव कर. हे मागणी आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. पान संको 10. मोगाळ भाव भयणीनो के आमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागात. प्रितीच्या बापा तुज्या पुतान धरलेली जिविताची वाट आपली करून भाग्यवंत लॉरीस जमनींत ओंपलेल्या गोवांच्या कणापरी आपल्या जिवाची ह्या संवसारांत पर्वा करिनासतना रक्त साक्षांच्या मरणा वरवीं महिबेमोन जालो आनी पवित्र सभेक शुभाम पीक दिवंक पावलो. ह्या समानान आमी संवसाराचे सोडवणे पासून
आमचे जिवीत आतां तुका भेटोवन दिता जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पोरा दैव उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक देन वासुया. वयशे आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्वतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसोनी आमच्या फायद्याचो. भाग्यवंत लोरेस तुज्या रक्त साक्षान जेजूच्या पावलांनी चलून आनी आपले रगत वारून तुजे विचित्र पदवी दाखयली. हे परी तुका साक्षी दिवच्याक आमकां तूं घट करताय. आनी अशें आमचे असक्त कायेन क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं तुजें बळ संपूर्ण येन परसळता. देखून सर्गींच्या देवदूता सांगाती आमी प्रतुमेर निरंतरी संतोषान तुजी स्तुती एका ताळ्यान गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून केंदणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कसमरण सुसुंगेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसोद समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें आपल्या पवित्र हातांनी काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो की आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नी कराराचे हे रगात. पातकांचे बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पसोद आनी समेस्त मनशा पसोद तें वारवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. Babarta sugut pergeduya. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समारंभता. तुझे होणार जीवन पण आम्ही परगडता. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अद्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करताव आनी हो जिवीत समुदाय आनी ही सोडवणेची काल्स तुका समर्पिताव.
तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिनवासतांव आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आमी सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागताव. Servespera, ak jag pryttar med jervistar lägger på vissa besov och graskare. Eller Francis आमच्या बगन बापा, जरालाले आयजाक लोब आमच्या गवळी बापा, आणि सगळ्या जे की वर्गां बराबर तिका प्रितीम वगांत वाडय. पुनर्जीवन पुनर्सो बरो सुदरून मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ले सुमेस्तांक तुजे परसळीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर. आम्हा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागताव. अवंकार मरये देवाचे माये संगती भाग्यवंत लॉरेन्स भाग्यवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससनाक. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन आमी म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजे कशी सरकार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आसा आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेले आमकां शिताव तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताणलेन पडूं दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली विघ्नांतली अनवरांतली आनी सर्व तेंते सवांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्त काय आमकां दी. सर्गींचें भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान नत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुदय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रसवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धमदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिस्त घाल आनी तुजे कुशे परमाने तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तुमची येताय आनी रासवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसो. तुमच्या सोबे आसो. माया मोगसो गुर्ज जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे भाग काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे भाग काढलेले आमची काकूत कर. देवाचे शेळये संसाराचे भाग काढलेले आमकां शांती दी. हे देवाची शेळी संसाराचें पाप करता दी. सबीत कुटुंबांत आमकां विंचून काड. आमची कुटुंबां सबीत करूंक आमच्या कुटुंबांत जल्माली. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सुभागी. सुम्या तुझे भितर म्हाका फावना तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. मोगाच्या भावा भयणीनो, आतां क्रिस्त प्रसाद वाणचो वेळ. भलायकेच्या दृश्टेन क्रिस्त प्रसाद सर्वांनी हातार स्वीकार करूंक विनंती. म्हणयारीन क्रिस्ताची कोड म्हणटना व्हडल्यान आमेन म्हणून जाप दिवची. ಪವಿತ್ರ ಪರಮಪ್ರಸಾದ ಕಥೋಲಿಕ ಧರ್ಮಸಭೆಯ ಸಂಸ್ಕಾರವಾದ್ದರಿಂದ ದೀಕ್ಷಾ ಸ್ನಾನ ಪಡೆದ ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರು ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬಹುದು. ಕಥೋಲಿಕ ಕ್ರೈಸ್ತರಲ್ಲದ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಕುಳಿತು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ.
पान संको 12. सर्गीचे कांडिदा जेसू सोमी मोगान स्वीकार करया ताका आमी भक्तीन ताका आमी सेव्या शांतीन ताच्या आमी चलया शुभ वार्ता प्रसारुया गिंता सो समजी येया ये जेसू ये दुर्बोळ्या काळजांत तूं ये भावार जिवो करूंक तूं ये मोगा दिवो पेटोवंक तूं ये जेसू ये दुर्बोळ्या काळजांत तूं ये भावार जिवो करूंक तूं ये मोगा दिवो पेटोवंक तूं ये पास्काचे वाडवाडता जेसू सोमी मोगा एक वोटान सर्जेव्या आमी कुरी सामसो घेवुया वाट लावता सो करुया प्रतिरूपताचे जावया साक्षीदाचो जावुया ये जेसू ये दुर्बोळ्या काळजांत तूं ये भावार जिवो करूंक तूं ये मोगा दिवो पेटोवंक तूं ये पान संको 14. तुका
प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या मोगाळ बापा, आम्ही घेतिल्ल्या प्रितीमोगाच्या जेवणा वरवीं भाग्यवंत लोरेसाच्या काळजा बरी आमची काळजा आमच्या दुर्बळ भाव भयणीच्या कस्तांक आनी हाल उपाद्र्यांक वगड आनी तांच्या गरजांक पावोवंक आमचे हात पाय सुटसुडीत कर. गरिबांचे आनी अनित भक्तेल्यांचे हक्क राखूंक आमकां जागृत कर आनी ह्या हक्का पासत कस्त मरण लेगून सोसूंक आमकां तयार कर. हे आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. दया करून बसा. मोगाचनो हे पवित्र मिसाचे बलिदान पेटयल्ल्या मानादेक बाप मॅक्सिम डिसोजा, फिरगस याजक जेप्पो आनी सहा बेटवणी केल्ल्या सर याजकांक तशेंच मधुर गायन केल्ल्या पेर्नाल फिरगजेच्या गायन पंगडाक देव बरें करूं. कळवणे उपरांत पिडेस्तां खातीर विशेष मागणे आसतले. मिसा उपरांत पोरण्या इगर्जेच्या दाव्या कुशीन तुमी आंगयल्ले मिसा दिव्येत तशेंच थंयसर संग दाव्या कुशीन कुमसाराची मांडावळ आसा. जायते याजक कुमसारींत आसात. एक सुटावें कुमसार जावंक प्रयत्न करचे. सालोरेसाची जिणये संबंदी पुस्तकां, नोवेनांची आनी मागण्यांचे बूक वाते बाजिलिकाच्या स्टॉलांनी मेळटात. तशेंच उडपे देसजेचे उसवाड कोंकणी पंदराळे पत्राक वर्गणी बांदूंक वा वर्गणी नवीकृत करूंक अवकाश आसा. आयचे मुखले मीस सांजेर 4 वरार आनी आयच्या दिसाचे निमाणे मीस सांजेर 7 वरार. फाल्यांच्या मिसांची मांडावळ ह्या परी आसा. फाल्यां ह्या परबेचो निमाणो दीस. फाल्यां पयले मीस 8 वरार, उपरांत 10 वरार, उपरांत दनपारां 12 वरार, उपरांत 2 वरार, 4 वरार आनी फाल्यां सांजेचे निमाणे मीस सांजेर 7 वरार. दया करून उबी रावया. सोम्याचे नावी आमचो आधार. दयेन आयक म्हजे मागणे आनी म्हजी भोग तुजे सरशी पावोवन दी. समी तुमचे सव्वे आसो. तुमच्याय सव्वे आसो. प्रार्थुया. सर्व पदवेदारा आनी सासण देवा, तुजी गुण करची सकत पिडेस्त कुडीनी वतून कोस्तोंच्या तुज्या भुरग्यांक तूं आशिर्वादीत करताय आनी व्हडा मोगान सांबाळताय. ह्या तुज्या विश्वासी साकरांचेर तूं दयाळ दिस्त घाल. पातकाक शिक्षा जावन रेवडलेल्या सर्व बांदपासांतले तांकां सडय. मतीची आनी कुडीची सर्व दूख तांचे तावन पयस कर. तुज्या अगणित काकुळतीचेर पात येवन आयिल्ल्यांक तांकां तुज्या भक्ता सालोरेसाच्या प्रत्येक मजतेन कुडी आत्म्याची भलायकी लाभय. ह्या पूर्ण शेतांत तुज्या दैवीक सहवासाचो संतोष आनी समाधान तांकां मेळ्ळें म्हणली दादोसकाय तांची जावं दी. अशें शांती जोडिल्ली तीन तुजी साकरां जेसू क्रिस्ताचे शिकवणे आनी देखी प्रकार चलोवन तुजो मोग आनी बरेपण पासारची खरी भक्तिमंत जावन जियोंक आनी तुका महिमा दिवचे भाग तूं तांकां फावो कर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. सोमी जेसू क्रिस्त तुमचे समय रावून तुमचे संरक्षण करूं. आमीन. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळूं. आमीन. तुमचे मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमच्या वयर तो रावो आनी तुमकां आशिर्वाद दिव. आमीन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो आनी सर्व पदवेदार देव बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवो आनी सदांकाळ रावो. वचून या क्रिस्त शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे वडोकार. पान संको 16.
पुत्रा सोवेन आंकार मोरी आशीर्वादी आमकां सालो रेसा बगे कुर्साचे कुडवे